सगळ्यांकाई नमस्कारू. हांव दिव्यश्री जगदीश पै उडपादकून उलयतस. आमी आयचे सुभाषित प्रारंभ करूया. चिंतायाश्च चितायाश्च बिंदुमात्रं विशिष्यते. चिता दहति निर्जीवं चिंता दहति जीवनम. चिंतायाश्च चितायाश्च. चिंता आणि चिता ताजे मध्ये एक विशेष व्यत्यास म्हळ्यार ते बिंदू. एक बिंदू मात्र ताजे मध्ये आशिल्ले एक विशेष व्यत्यास म्हणून हे सुभाषित सांगता. म्हळ्यार चिता हाजे मध्यंतू ची आणि ताजे मध्यंतू एक बिंदू म्हळ्यार एक शून्य घालारी ते चिंता जत्ता. ते मात्र व्यत्यास के. मागीर ताजें काम कसं न्हय, दहन करचें काम. ते दोन जे काम एकचे दहन करचें कशी खंयची रितीर दहन करता म्हळ्यार चिता म्हणजे एक निर्जीव व्यक्तीक दहन केल्यार चिंता म्हणजे जिवंत व्यक्तीक दहन करतके. जिवंत व्यक्तीला जीवन दहन करता म्हणून सांगते या सुभाषित. कशी हे निर्जीव व्यक्तीक दहन केल्यार तांतू कसं ताका अनुभव कळना जाल्यार जिवंत व्यक्तीला जीवन दहन जाल्यार कशें जाता. तागेलें मन वायट जाता, तागेलें मना समाधान वता, ताका कोवपेचें सूर जाता. हें पूर जाताना तागेलें आरोग्य वायट जाता. तो कोणालें उत्तर सांगिल्लें की कोणालें उत्तर आयकना. तो अशी बुरो जावन तागेले संपूर्ण जिवनाची नाश जाता हे चिते निमित्त म्हणून चिंते निमित्त म्हणून हे सुभाषित सांगता. सर हें एक काणी मूलक संगीत सना काणी सांगता. एक गुरू असता. तो गुरू शिष्यालो न्हंयची लागीं ध्यान जप करुया म्हणून वत असता. थंय जोर उवार येवनाशिल्ली देखून एक 18 वर्सांची चेडली थंय बोमारत असता. म्हाका रक्षण करती म्हणून. गुरू कसं करता, सीदा वत्ता, तिका कोण हाडटा, सायडा घालता, वयर घालता आनी तो वता ध्यान करूं वता. शिष्य कसं करता, शिष्य पळयता. आमगेलो गुरू ब्रह्मचारी. ह्या गुरून कशी तिका उकोळ हाडलें. उकोळ हाडून टायम पास करायला मू कशी साध्य जाल्ली हें म्हणून तो मना लेखता. हांग गुरू ध्यान करता आसता. हांग हो मना चिंती घेवन बसता. हेंची चिंती ताका. हे गुरू समस्व अशी मिगेले द्राशेश केले मू ह्या गुरून. ह्या गुरू लागीं हांव शिकयत पळय म्हूण तेच आलोचन करता आसता. तागेले मनान तूं ध्यान करची सोण तो हेंची चिंती घेवन बसता. गुरून ध्यान जावन दोळ सोडचे वेळार हो वचून निमगीता. हे गुरुदेवा, तुमी त्या वडे उवार येताना त्या चिलयेक कोणान घाली मू तें समूय तें चूकी नव्हे. तुमी ब्रह्मचार नव्हे तें कशी तिका आपल तुमी म्हण निमगीता. तेन्ना गुरू हांसता. हाक कसला म्हणून कळना. गुरू सांगता ताका पळय मेगेल मना आशिल्लें एक जीव रक्षण करचें. हांव तेदने लेखिल्लें इतलेची एक जीव रक्षण करता. तें मेगेल धर्म म्हूण लेखून हांव रक्षण केलां. हांव तें रक्षण करतरी मेगेल काम हांव केलें. तूं कसं केलें. तूं तेंची मना घेवन ती कानिके तूं धोरणू आस मनांत. ताजे बग्गे चिंती करून तुगेलें ध्यान करचें सोडली तुवें. तुगेलें मन वायट जाता येतस. अशें आसतना तूं कसं करता. तूं चिंतन करूं येत आशिल्लें. कसला हे चिंते म्हाका कशें येतस. हांव कसला अशें आलोचन करतस म्हणून एक अशी करचें कसं कारण. तुगेलें मन हें येत आशिल्लें मू एक जीव रक्षण करचे खातीर गुरून अशें केलां म्हणून तुगेल्या मना एक चिंतन येयली जाल्यार तूं अशी करनाशिल्लो. अशी ध्यान करची सोडून हेंच आलोचन करून बसनाशिल्लो म्हणून सांगता की.
तेन्ना शिश्याक वय म्हूण दिसता. वय नव्हे, हांव केला चुकी नव्हे. हांव तेंच्या मनाक घेवन बदला ताजे बगे चिंतन केलां जाल्यार म्हाका कळटशिल्लो विशय. म्हणून तो गुरुला क्षम मागतकी. तशें न्हू हाजी देखून एक विशय कसो कळटा म्हळ्यार चिंतिनतिले मनुष्य ना. चिंती करचे मनुष्याले सहज गुण ते. केदान आमी चिंती करता की तें आमकां भितर दुखूनची लासून आमगेलें मन टोळ्ळू करून घालता. आमगेलें जिवनच नाश करून घालता. ताजे बदला आमी चिंती करची, आमी चिंतनेक परिवर्तन करून आमगेलें हें चित्त परमात्माले ध्यान करून आमी मना समाधान पावया, मना संतोषारी आसून चंदायरी जीवन काडया म्हूण हांव सांगून हे सुभाषित मुक्ताय करता. नमस्कार.